साखळे मतदारसंघात आणि आम्ही मुख्यमंत्र्यांक मेळ्ळे तांचे वोटींग पळयलें आणि सद्या मुख्यमंत्र्याच्या विरोधान जे उबे आसा जांकां एक स्ट्रॉंग कॅन्डिडेट म्हणून पळयता ते म्हणजे धर्मेश सागलानी काँग्रेसचे कॅन्डिडेट येवकार तुमकां जायंट किलर जातले दिसता तुमी I'm sure this time. ना ओके हय जायंट ओके लायव्ह आसा तुमी सो जायंट किलर जातलेशें दिसता तुमी काय म्हणजे Giant killer जातलो काय म्हणटा जाता म्हणटा. My voter is already decided. The people of Saki constituency is already decided. ह्या फावटी बदल करूया. बदल घडोवपाक फाटल्या फावटी तुमी नॅरो मार्जिनान हारले फाटल्या फावटी यू कुडंट डिफीट हिम ह्या फावटी हांव शुअर ना दॅट यू विल बी एबल टू Well, the response which I've got from the people, and people are not satisfied with double engine सरकार आणि गोष्टी मोठी आश्वासन आणि भाषणां फक्त आणि घोषणाबाजी. डबल इंजिन सरकारान 10 वर्सां मॅनेजर चालू करून पावले. Out of 27,000 voters in Sakri, nearly 10,000 people are unemployed. This is what CM has done in our constituency. Youth are unemployed. म्हारगाय वाढल्या. लोकांकडे पर्याय ना. इन्कम सोर्स ऑफ इन्कम कांयच ना. एकूय इंडस्ट्री हाडून पावूंक ना. 10 वर्सां जाली सगळी कोता बुडली मागीर इंडस्ट्री हाडून पावना लोकांक. सो अनएम्प्लॉयमेंट इज अ प्लँक मायनिंग इज अ प्लँक फॉर यू Yes, unemployment mining is a major issue because of that. Unemployment खातीरूच मायनिंग चालू आहा म्हणून अनएम्प्लॉयमेंट जाला आणि आमच्या सीएमान आमच्या सरकारान कांयच करूं फक्त घोशणाबाजी केली. एक नॉर्मल कॅन्डिडेटा अगेन्स्ट लढप वेगळें आणि मुख्यमंत्र्या अगेन्स्ट लढप वेगळें. मुख्यमंत्री कॅन्डिडेट जेन्ना आसता पयलीं तेन्ना ताजे बरोबर पोलीस मशिनरी आसता देन ताजे बरोबर स्टेट आसता आनी म्हणजे असो एक प्रबळ उमेदवार आसता. डिफिकल्ट दिसतालें तुमकां? Difficult, no, I'm not scared. He's tried he's used all his money, government machineries, police. माझे कॅन्डिडेट डिक्लेअर झाले त्याच्यानं 2 PC फाईल केली 8 दिवसा भितर. दॅट मीन्स इज केअर आणि he's got all the powers. He's got lots of money as well, which he's got no harm got that this kind of money which is going लोकूच सांगतो लोकांक खबर आहा भ्रष्टाचार कितलो केला सरकारान तुमकां सगळ्यांक खबर आहा. डबल इंजीन सरकार म्हणटा ते. सो गोंयच्या इंजिनाचो जो पायलट आसा तो साखळेच्यान सुटलो. सो लोक कन्विन्स जावचे ना अशें दिसता तुमकां की डबल इंजीन आसा साखळेचोच पायलट आसा. सो आमचेच आमदार आनी आमचोच आमदार जेन्ना CM जाता फाल्यां धर्मेशाक मत मारलें जाल्यार CM जावचो ना पूण प्रमोद सावंताक मत मारलें जाल्यार CM जातलो. BJP सरकारूच जायना हांगा साखळेच्यानूच चालू आपले आमी CMाक घरा बसयतले आमी हावजींग बोर्डान आहा हावजींग बोर्डानूच ताका आमकां लीड मेळ्ळी दोनूय भितर आमकां चॅलेंज करता ताका लीड करून दाखयली. हावजींग बोर्ड इज अ स्ट्रॉंग होल्ड ऑफ प्रमोद सावंत आनी आमी हांगा उलयता आसतना 100 मिटराचेर तांचें घर आसा. सो हावजींग बोर्ड इज अ वन प्लेस वेर यू थिंक यू वील गेट दीस थिंग लीड. हावजींग बोर्डान तुमकां लीड मेळटलीशी दिसता? हावजींग बोर्डान CM आसतना सुद्दां 2 कावन्सिलर आमी निवडून हाडले म्हाजे पॅनलान निवडून येयल्ले ते मागीर BJPन गेले तरी सुद्दां आमची दोनूय बुथां लीड आसतली. सगळे जाण म्हणटा की साखळे टावनान धर्मेश सागलानीचो होल्ड आसूं शकता पूण बाकीचे एरिया आसा पळय आनी मायनींग एरिया आनी बाकीचे एरिया थंय धर्मेशाक कोण विचारना आनी सेकेंडली परत परत तो टॅग येता की हो भायलो सागलानी इज नॉट फ्रॉम साखळे. People have voted me twice in Sakri. 2 terms. Full panel was mine. I'm still ruling municipality. Last time I got 8,000 votes. By law, between law, the lokank farak na. I'm here for generations. My family for 4 generations were living in Goa. What else do people do? पण मायनिंग बेल्टान सपोर्ट ना म्हणटा. मायनिंग बेल्ट स्टील रिमेन्स टू बी विथ BJP and not with धर्मेश. I'll be leading in Pai, I'll be leading in Amoda, I'll be leading in Veja, I'll be leading in Silla, and I'll be leading in Sakri as well. I'll be leading in Harwai as well. All the booths will lead. Few booths we are weak. मायनिंग लीडर आसा ते तुमच्या बरोबर आसा. डू दे सपोर्ट यू? Puti Gavkar is already supported us. People have suffered due to mining, so definitely they will support you. सो तुमचे कडेन मायनिंगची वोट्स येवन यू बी एबल टू गेट मायनिंग वाले मायनिंग जे अफेक्टेड आसा दे बी विथ यू दिसता.
पण हांगा प्रॉमिस करात आनी 6 म्हयने भितर मायनिंग सुरू जाता दोच प्रॉमिस 10 वर्सां जाली प्रॉमिसूच करता कित्याक चालू करूंक ना ते विचार लोकांक सांग म्हण सांग इफ यू हॅड दॅट कॉन्फिडन्स he should have done door to door into Saglani company campaigning because he would be pushed away or people would have rejected him and video would have gone viral. That's why he didn't go door to door. इतलेशे पंचायतीन देवळान तेका घेवंक ना लोकांनी. So this time Congress lead कितली? I'm expecting 2000. अगेन नॅरो मार्जिन तसं फाटल्या फावटी तसेच तुम्ही हल्लेले ते आज मार्जिन Yeah, because he's CM after all. They're using all these machineries. He's got good sanghatan and all that. म्हणून लीड कमी जातली. ओके देव बरें करूं मेळटलें तुमकां परत एकदा ह्या आशिल्ले धर्मेश सागलानी काँग्रेसचे कॅन्डिडेट ते म्हणटा की आपल्याक हांगा 2 ते 2.5 मतांची लीड मेळून आपूण जिखतलो मायनिंगान जे लोक आसा जे बेजार आसा म्हणटा ते सरकाराचेर ते आपल्याक मत मारतले. सो टुडे इज अ पोलिंग डे. साखळे असो मतदारसंघ आसा जे 11 म्हणसरची पोलिंग पळयत जाल्यार हायेस्ट मतदान साखळे मतदारसंघान जाल्ले आसा. आजूर साखळेकार व्हडा संख्येन भायर सरता ते कोणाक मत मारता काय ना ते 10 तारखेक कळटले पुणून व्हडा संख्येन साखळेकार भायर सरता. तुमी पळयतात गोवा न्यूज अप आनी RDXचो खाशेलो शो पळयतात.